नमस्कार. आज आम्ही एक पानाची तांदळा भाकरी कशी बनवूया. नॉर्मली केळी पानावेली भाकरी करताना आम्ही दोन्ही वाटेन पाने यूज करतात. हाका एक पाना भाकरी कित्या म्हणटा म्हळ्यार एक भाकरेक एक केळी पान लागता. आज हांव दोन भाकरेक लागचे तितले सामान घेतलं. एक चमची लोणी आणि एक चमची साखर घेतला. लोणी सम पातळ जावचपर्यंत लोणी आणि साखर मिक्स करून घेऊ का, ना जाल्यार ती लोणी पिठा भितर सम मिक्स जावन येना. लोणी सम करगल की तातूंत बाकीच सामान घाल्या. दोन भाकरेक हांवें एक वाटी फ्रेश सोय घाला. एक चमची मीठ. आता तो उदक घालून मीठ साखर सम मिक्स करून घेवया आणि थोडे उदक घाल्या जाता. आमी पीठ घालून कितले जाय म्हणून पळोवन मागीर उदक घालून घेवया. एक वाटी तांदळा पीठ घाला. पानाचेर आमकां भाकरी इजिली पातलोच्यो जावच्यो जाय तशी त्या पिठाची कन्सिस्टन्सी उरका. त्या प्रमाणानच आमी हातूंत उदक घालून पीठ कालून घेवका. हे पीठ उदका वाट्याक दूध ना जाल्यार नारळा उदकान बी कालयल्या जाता. दुधान कालयल्यार लोणी घालका म्हण बिना, दुधानच भाकरी एकदम सॉफ्ट जावन येता. आतां हें पीठ रेडी जाला. एक 5 मिनिट धापून दवरया. तितले पर्यंत आमी पाने रेडी करून घेवया. एक भाकरेक एक पान यूज करका. पिठाची खोड गुळी घेऊन पानाचेर भाकरी थापून घेवया. खूप पातळ भाकरी थापल्यार भाजचे वेळार ती कायलीचेर पिंचा लागता आणि खूप दाट बी नाका. एक मिडियमशी दाटसाण उरल्यार बरो. पुन्हा कायलीचेर ही भाकरी भाजून घेवया. पहिली गॅसा फ्लेम लोच दवरून घेवया. एक 2-3 मिनिट सोड मागीर परतुका. भाकरी परतूच वेळार एक वाटेन बरें तूप लावन घेवया. आणि परतील नंतर दुसरे वाटेन बी तूप लावून घेवया. आता गॅसा फ्लेम व्हड करून दोन्ही वाटेन भाकरी